त्या ग्रामसभेक बोवाळ जाल्लो काय की ते इल्लीगल ट्री कटिंग जाला त्याचो रिपोर्ट जाला काय कितें तर पंचायत मंडळान आमकां सांगलें रिपोर्ट जावना म्हणून मागीर थंय डिसिजन अशें जालें की आमी वचून स्वता पंचायत VDC आनी बायोडायवर्सिटी आनी गांवचे लोक वचून रिपोर्ट करुया म्हणून आनी त्या दिसा ठरयल्लें की शेनवारा वचून रिपोर्ट करपाचो आमी वचून ते थंय इन्स्पेक्शन करपाचें एक्झॅक्ट झाडां कितकीं मारल्या कोण खंय मारल्या कितें मारल्या तेचो त्या प्रमाणे ह्या शेनवारा वचून करपाचें ठरलेलें पूण कालूच आमकां अशें एक लेटर दाखयलें पंचायतीन की आमी तें हें कॅन्सल केलां तें बी काल म्हणजे आयज वचपाचें जाल्यार काल तेंच्यांनी लेटर धाडलें की थंय तुमकां वचपाक पंचायतीन थंय वयचें न्हू कित्याक तर कलेक्टरान रिपोर्ट केला की कलेक्टरान ती सगळीं झाडां मेजलेलीं आसा पंचायतीन थंय वचून मेजची न्हू म्हणून पूण आमचो कलेक्टराक एकूच प्रश्न आसलो तो आयज तेकाच लागून हो विशय तापलो जितली कितें ट्री कटिंग जाल्ली पळय थंय ती पळोवपाक वचपाचें ओके खंयच्या जाग्यार ट्री कटिंग जाला एरियेचेर तुमी कितें सांगलें तांकां पण आमी तांकां सांगलें की आयज जें इन्स्पेक्शन आसलें तें कॅन्सल जाल्लें आहा आनी तेंच्यांनी डेप्युटी कलेक्टरान ऑलरेडी केल्ले आसात की सगळें जाल्लें आहा कित्याक कॅन्सल केली तर तांकां आमी सांगलें पूण तेंचो मेन विशय आहा की जे तुमी रिमांड लेटरां केल्लीं रिपोर्ट करपा खातीर ती कित्याक आजून येवना तेन्ना आमी आतां तांकां पर्सनली सांगलां की आमी प्रत्येक ऑफिसान वचून फॉलोअप करता जो रिपोर्ट आमी मागला तेंचे कडेन किंवा जे लेटर आमी केल्या तेंचे जाता इतके बेगीन पर्सनली त्या ऑफिसांनी वचून सरपंच सेक्रेटरी आमी वचून फॉलोअप घेवन तो रिपोर्ट आमी मेळोवपाचो प्रयत्न आतां करतले की ते पद्दती सिस्टमीन सरपंचानी सांगलां तांकां की आमी तो रिपोर्ट तेंचे कडसून पर्सनली फुड्यान बसून 1 to 1 उलोवन झाडां ही मारल्या परमिशन घेवन मारल्या पण त्या हेतूर काही तांकां डावट आसता तो डावट क्लियर करपाक लागून परत तेंच्यांनी मिटींग आपयल्लें डिस्कशन तेंचें चालू आसलें पण म्हाका दिसता पंचायतीन तांकां बरें आन्सर दिल्ले आसतात तेंच्यांनी तांकां बरें म्हणजे प्रश्न उत्तर तेंचे बरें जालें आनी तें खेळा मेळान तेंचें जाल्लें अशें लास्टाक जेन्ना हांव पावलो तेन्ना अशें दिसलेलें आहा आनी तेंचें कितें काही तेंच्या तांकां शंका आसा जाल्यार आमी हांवें तांकां प्रॉमीस केला की तुमकां दोनूय म्हणजे आमची पंचायत मंडळ आनी हे आमचे जे आतां जे NGO आसा बाकीचे आमचे बायोडायवर्सिटी आसा बाकीचे हेज्या संदर्भान जेका आमच्या नागरिकांक जें इन्फॉर्मेशन जाय आसता त्या भागांतल्यांक तांकां सांगलां आमी CMA कडेन या आनी CMAचे अपॉयंटमेंट घेवन दिता आनी तो विशय CMA कडेन मांडल्या उपरांत हो दोगांयकूच ह्या विशयाचेर तोडगो काडटा आनी म्हाका विश्वास आसा की आमचो दोतोर ह्या विशयान लक्ष घातल्या उपरांत हो विशय दोगांकूय मान्य जाता तसो निर्णय जातलो आनी तेंचे डावट जे कितें आसा ते क्लियर जाले.